काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीचेर केल्ले कारवायेचो निषेध म्हणून काँग्रेसीच्या गोयच्या फुडाऱ्यांनी आझाद मैदानाचेर मुख आंदोलन केले। राहुल गांधी कोण न्ही जाल्यार ताजे फाटल्यान तुम्ही कित्याक लागल्यात, ताचो तुमकां भय ना जाल्यार ताजे फाटल्यान ईडी आनी हेर तपास यंत्रणा कित्याक लायल्यात असो प्रश्न काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेरान उक्तायलो। जाल्यार 3 लिनियर प्रकल्पावेल्यान अमित पाटकरान सरकाराचेर फोग काडलो। ऑपोजिशन आसात ते राहुल गांधीचे फकाणे करूं शकतात। तो कोण न्ही जाल्यार तुमचे फाटल्यान कित्याक वयता, ते जे कित्याक भंय आसा तुमकां भंय आसा देखून पयलीं ताका ईडी सगळे लायले तेजे, मागीर जात तितले तेगे स्पीचीस पासून डिलीट करून हे केले, पार्लिमेंटान उलोवपाक बंद करपाक क्वेश्चन मांडणी काडली, ताका डिस्क्वॉलिफाय करपाक। सो डिस्क्वॉलिफिकेशन रोखडो दुसरे दिसाक पार्लिमेंटांचो ऑर्डर काडली तो सीट इज डिस्क्वॉलिफाय। आमी डेमोक्रेटीक प्रोसेस फॉलो करूं शकता आनी काँग्रेस केन्ना असले फाटल्यान मारून केन्ना वचना। देखून आमी सगळे इट इज एन असॉल्ट ऑन राहुल गांधी, इज एन असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी। देखून आमी आयले आयज सगळे जमला हिंगा तेजे सपोर्टाक आनी सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी विच इज बीइंग मर्डर्ड बाय मिसयूज ऑफ एजन्सीज, एंड वी वॉन्ट द डेमोक्रेसी मस्ट बी रिवाइव्ड एंड द नेशन मस्ट सर्वाइव। आज आमचे लिडर श्री राहुल गांधी ज्या पद्धतीन भारतीय जनता पार्टीन लिडराक कॉन्स्पिरसी करून एक षडयंत्र करून डिस्क्वॉलिफाय केलो, वी कंडेम, एंटायर कंट्री इज कंडेम दॅट इन्सिडेंट वॉट BJP हेज डन। आज आमी हांगा इन सपोर्ट ऑफ अवर लिडर टू शो सॉलिडॅरिटी टू अवर लिडर, कित्याक राहुल गांधी जो आमचो लिडर आसा वो सामान्य बारीक गरीब मनशांचे प्रश्न उठयता। आनी जेन्ना राहुल गांधीन पार्लमेंटान मोदी आनी अडानी हाचे नॅक्सस जे ओपन केले आनी मोदी आनी अडानीच्या नॅक्ससाचेर जेन्ना क्वेश्चन केले तेन्ना एक फेक केस, एक फेक फाटले षडयंत्र करून ताका डिस्क्वॉलिफाय केलें।